मुंगडान 15 एप्रिल 2025 मुखेल वोळ आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळटली। नियाळाक आदार जेन्ना एक केलगोडी शिकपी व कोणूय आपल्या दिल्ल्या कार्यांत उचित सुफोळाय मेळयता तेन्ना तो खुशाल जाता। अशें जेजू सोबें घडलें। जेजूय बापाचें कार्य घेवन संवसारांत आयलो। जेन्ना जुदास इस्कारियोत सैतानाचें काम करूंक भायर सरून गेलो तेन्ना आपणें जैत जिखलेल्या भाशेन जेजू असो उलयलो, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळटली। बाप पुताक आपणा सरशीं व्हरतलो आनी आपले मोहिमेंत वांटो दिवन ताका महिमेवंत करतलो। आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी एका कश्टवतल्या चाकराची खबर करता आनी ताचें मरण कसलें जातलें आनी कसो तो मरतलो तें उगडापें करता। शुभ वर्तमानांत जेजूच्या दोळ्यां मुखार आपले कश्ट मरण ताका दिसता तेन्ना जेजू सगळोच थरथरता आनी उक्तेपणी आपल्या कश्टां मरणाची खबर आपल्या शिसांक उक्तेपणी सांगता। आपणाचो कोण घात घेतलो आनी कसलें मरण आपल्याक फावो जातलें तें शिसांक कळयता। आमी पवित्र सातोळ्यांत आसा म्हणटच आमचें लक्ष ध्यान मन आमच्या पातकां खातीर कश्ट सोंसतल्या जेजूचेर दवरून बरें कुमसार करून ल्हान ल्हान त्याग करून प्राचीत करून आमची कूड जेजूच्या कश्टांक ओंपुया। आमकां जेजूचे आदीन करून देवाचे मोहिमेक तयार रावुया। म्हजो थाराव जेजूच्या कश्ट मरण नियाळून पातक सोडून बरें जिवीत जिवंक वावुरतली।